नमस्कार. गोमंतक टी व्ही वरवीं तुमकां सगल्यांक आयच्या ह्या कार्यावळींत आमी येवकार दिता आनी आयची ही कार्यावळ म्हळ्यार एक आगळी वेगळी भासाभास, एक अशें पुस्तकाची चर्चा की नॉर्मली पुस्तकाचेर चर्चा अशी भासाभास केन्ना जायना. एक तर वाद आसल्यार चर्चा जाता, पूण हें पुस्तक अशें आसा की तातूंत नाद आसा, म्हणजे संगीत आसा आनी अत्यंत म्हणजे सुंदर अशी कोंकणी आसा जी आमी पयलेच खेपे सगळ्या मेरेन पावल्या आनी मोठो गाज गडगड जावन ह्या पुस्तकाचेर चर्चा सद्या चालू आसा. हें पुस्तक म्हळ्यार हें तुमकां दिसता स्वरमंडल उल्हास पै रायकारांचें, आनी उल्हास बाब रायकार आतां हांगा आमच्या स्टुडियोंत आयिल्ले आसा, जे अशे वेवसायान वकील, ते मदीं मध्यंतरी न्यायाधीशूय आशिल्ले प्रशासकीय लवादाचे, पूण कायम तांचो हो जो ध्यास आसा भाशा, साहित्य आनी संगीत, तातूंतल्यान हें निर्माण जाल्लें एक अप्रतीम पुस्तक. असो आवाज एक गेलो सबंद कोंकणी साहित्य विश्वास की तो रेझोनेट जायत रावचो कावन्सिलां कडेन सगळ्यांच्या, तशें सद्या आमचें जालां. म्हणटकच आज हांव सगळ्यांत पयलीं सुवातेर तांचे कडेन उलयता आसतना उल्हास बाब तुमकां नमस्कार, हांगा येवकार आनी ही परबी दीत तुमकां. तर हें पुस्तक तुमचें सादारणशें ताजें स्फुरण प्रेरणा कशी जाली, येवजलें कशें बरोवपाचें? खूब वर्सां चलतालें तें हांव जाणा, मदीं ते पेपराचेर सुनापरान्ताचेर खिस्तीनी आयिल्ले, तरीकूय मागीर ताजी प्रक्रिया थोडक्यात सांगा. थोडक्यान म्हणजे 2006 म्हजे लेख हे बरोवपाक सुरवात जाली. ताका कारण जालो दत्ताबाब नायक. ताजे कडेन एकदां कित्याक तरी म्हजी अशी संगिताचेर भासाभास जाली. हय, ते संदेश बाबाक सांगलें, प्रभुदेसायक. तेन्ना तो हाजो सुनापरान्ताचो संपादक आशिल्लो. ताणें म्हाका सांगलें तूं कितें तरी बरय. म्हणटकच तेन्ना म्हणजे तें बरोवपाक सुरवात जाली. ताजे पयलीं म्हजें आयकप चालूच आसतालें आनी खंयी मैफलीक वचत जाल्यार म्हज्यो सदांच नोट्स आसताल्यो. हांव खंयचेंय कितें म्हाका कित्याक आवडटा, तें सदांच आयकतकच सगळें बरोवन दवरतालो. तें म्हाका खूब उपकारा पडलें. मागीर 2007 पर्यंत म्हणजे एक वर्स तो कॉलम दर 15 दिसांनी एकदां असो जातालो. तातूंत हांवें प्रत्येक रागाचेर अशें बरयलें, म्हणजे एक राग घेवन ताजेर ते लोकांक कशें कळचें, सामान्य मनशाक सोंपेपणी. व्याकरण चड घालिनासतना, म्हणजे व्याकरणाचेर चड भर दिनासतना, संगीताचें व्याकरण, हय संगीताचें व्याकरण म्हणटकच ताजेर चड भर दिनासतना एक क्लासिकल संगीत हे लोकां मेरेन कशें पावचें आनी सोंपेपणान पावचें तें करून हांवें बरयलें. ताज्या नंतर तें उरलें. मागीर ताजें पब्लीश करपाचें म्हणून ठरयतकच हांवें तातूंत परतें मातशें रिवायज केलें. कितें चुको बिको बारीकश्यो आशिल्ल्यो हेवटेन तेवटेन त्यो काडून उडयल्यो आनी वेवस्थीत मातशें केलें. आनी तातूंत मागीरचे जे कांय लेख आसा ते तातूंत मागीर घेतले आनी मागीर हे संजना पब्लिकेशन्सा कडल्यान तांणी पयर उजवाडाक आयलें. म्हाका तुमकां एक विचारीन कितें दिसता जाणा, हें कोंकणीन आगळें वेगळें खाशेलें पुस्तक थारलें हाचें कारणां दोन. एक तर तातूंतली बरी कोंकणी भाशा, सुगंधीत वासाड परमळीत अशी, आनी अभिजात शास्त्रीय संगीत हाजो तुमी एक सारको वेध घेत आसा. एक विद्यार्थी, साधक, उपासक, एक पुजक बी आसचो पळय, तशे तरेन तें तुमची कळकळ व्याकुळता भितर सामकी फील जाता. तर ही जी नदर आसा की आजकाल तितलें कोणाक म्हणजे सिरियसनेस कळ्ळें न्ही. परफॉर्मन्स तो आसचेच पडटा, पूण तुमी एक रसीक गुणग्राहक लेखक म्हणा किंवा जाणकार तातूंत भितर आसपी, तर हें अभिजात शास्त्रीय संगीत एक सारकें आसल्यारूच बेज संगीत बरेंच फुडें बरें जाता, गोड जाता. ही नदर कशी मेळ्ळी तुमकां? तशें भुरगेपणा पासून आमगेले घरा कडेन शास्त्रीय न्ही पूण उपशास्त्रीय संगीताची हें आशिल्ली. आमच्या घरांतले एकटे वेंकटेश पै रायकार म्हणटा ते नाटकां सादर करताले आनी थंय बरे बरे कलाकार येताले. म्हणजे आपलो नमशीकर डायरेक्ट करपाक, रघुवीर नमशीकर. मागीर तुळशीदास बोरकार वर्सान वर्स पेटीक आसतालो. मागीर एकदां ते ब्रह्मकुमारी नाटकाक बाबी बोरकर म्हणून जो दिनानाथांचो पेटीवालो तो सुद्दां येला. तशेंच मालतीबाई जोशी, कान्नो पात्रा, रजनी जोशी ही सगळ्यो अश्यो बऱ्यो कलाकार थंय आसताल्यो. आनी ते आमच्या माळयेर म्हणजे
दर स SIO. म्हयने एसआयो चलताली. अरे वा वा. कानार तें सगळें पडटालें. मनोहर थळी आसतालो तबल्याक. अश्यो त्यो सगळ्यो गजाली कानार पडटाल्यो. ताका लागून ती आवड निर्माण जाली. मागीर हांवें फोंड्या शिकपाक गेलो तेन्ना पंडीत श्रीपाद बुवा माडयेम थंय शिकयतालो. ताजे कडल्यान हांवें शिक्षण घेतलें. बरें कांय वर्सां घेतलीं, 7-8 वर्सां बी अशीं. आनी मागीरूय हांव कॉलेजीन वता आसतना सुद्दां येतालो. थंय माडये गुरुजी कडेन तुमकां एक बरें ट्विस्ट आनी टर्न, बरें दिशा अशें मेळ्ळी अशें म्हणूं येता, म्हणजे टुवर्ड्स शास्त्रीय संगीत. हय म्हणजे तुमचो कान बरो तयार जालो. हय हय, कान बरो म्हजो तयार जालो. कारण तें खूब म्हत्वाचें आसता सामकें. तुमची भाशा हांव जेन्ना वाचता तेन्ना एक लेखक म्हणून थंय तेन्ना म्हाका कांय अशी परत परत उतरावळी मेळटा, उतरां मेळटा, तातूंत वाक्प्रचार मेळटा, म्हणी सुद्दां मेळटा की कोंकणी आनी ज्यो अंत्रूज म्हालांतल्यानूच चड आसा विपुलता ही एबंडन्स भाशेचें. फॉर एग्जाम्पल भुरगे जशे हिमट्यो काडटाले म्हणटा पळय की भुरगे हिमट्यो काडटाले अशें आजकाल आयकूंक मेळना. तुमी मान्य करतले म्हाका. किंवा तुमी एक एक भितर तातूंत अशे शब्द घाले, आंगलोट, रागाचो आंगलोट म्हणला. इट इज नॉट मियर आंगलोट. फिगर म्हणजे हो आंगलोट जालो कोणाचें, पूण तो रागाचो स्ट्रक्चरान जो अमूर्त आसता, इनविजिबल, ते अशी तुमची ती भाशा पळयतकच, किंवा अमक्याली साथ आसली काय ना तबल्याची, तें भजन मोगरी कशी परमळटाले म्हणटकच हांव थंयच घट जालो. कारण म्हज्या आज्जेलो एक वाटो आशिल्लो, ती मोगरी फुलयताली, कुन्नां आशिल्लीं फुलां, ती म्हाका सबंद सुवासूच दिसूंक लागलो इमोटीव. ही ताकद तुमगेले हातूंत आसा. तर ही भाशा, किंवा तुमी म्हणलां संजीव बँकर आसा तो मोदयाळे तुका भितर मुरके झेलयतालो म्हणटा त्या शब्दाचेर. हे म्हाका आयकतका आनी फुडें वचूंकूय मेळना, कळ्ळें न्ही. थंयच उरलो थबाकणी म्हणटा मराठीन. म्हणजे मोदयाळे मुरके म्हणजे त्यो मातशें तुमी म्हणून दाखया पळय तागेली ती. तुमी सलोनी आं मुरक्यो तश्योच आसता. जाणा सलोनी तुमी मातशें म्हणून दाखया तागेली अभ्यंकराची कशी आशिल्ली ती. एकदम खंयच्या तो या ना पूण मोरलेस मुरके म्हणजे असो एक कर्विलीन वता तो. 2-4 स्वरांची अशी एकठांय अशी हें जावन कर्व जावन वता तो. म्हणजे तुमी तो झेलयता म्हणला थंय बी आसा बी म्हणटा का, म्हणजे मोदयाळे मुरके कळ्ळें. हें लालित्य आनी काव्य तुमचे भाशेंत आसा. आनी तेवटेन तुमगेलो एक नम्र हें दिसता. कितें बरो पुजेक बसलो कोणी चंदन बिंदन घेवन फुलां बी, तसो ते शास्त्रीय संगिताचें न्ही म्हाका तें बॅकग्रावंड आशिल्ल्या कारणान 3 पिळग्यांचो म्हाका तें दोनूय वाटांनी आवडलें. साहित्यीक आनी हें जें मर्ज जालां भितर, ताका लागून. हालीं सरा बरी भाशाय बी एक दत्त दामोदर नायक सोडल्यार तशी बरें ललीत बरोवपी अशें वखदां मेळना अशें जालां एक एकदां. म्हणजे बरी कोंकणी आयकतक बरें दिसता. तर ही भाशा तुमी कशी घेतली तंत्र मंत्र? एक म्हणजे घरान म्हज्या आज्जेच्या सायडीक बी थंय तांचे उलोवपाच्या हातून अशी ही उतरां सगळीं येता. आंगलोट जावं हे शिरवंत जावं अशी पळय ज्यो हिमट्यो, हे सदच्या हातून वापरान आशिल्ल्यो ह्यो. मदीं त्यो आतां मातश्यो कमी जाल्या कारण इंग्लीश शब्द खूब जाल्या. ताका लागून हे शब्द खंय तरी अशे शेणल्यात. म्हणून आमी पयलींच्या हातूंतले आशिल्ल्यान आमकां त्यो हाजी संवकळ आसा. आनी तेच ती संवकळ आनी वाचन आनी मागीर कांय शब्द अशे तातूंत मेळटाय बी. उदाहरणार्थ मल्लिकार्जुनाचो आवाज, आवाजाक झिलई, झिलय असो शब्द वापरला. हो शब्द कोणाकूच वापरूना न्ही ना. झील हो शब्द मराठीन ताका तेजस्वी अशें हें आसा. म्हणून अश्यो त्यो जनरल जे आमचे पळय जे सादारण सर्वसादारण वाचन आसता वेगवेगळ्या विशयांचें, त्या सगळ्यांचो एक आप्रोस आपशीच येता. आनी जेन्ना फाटल्यान ताज्या म्हणजे फाटलो पड्डो निसर्गाचो आसता तेन्ना निसर्गानूच लालित्य इतलें आसता की तें निसर्गांतलें लालित्य तुवें भाशेन जर हाडीत जाल्यार तुजी भाशेन आपशीच लालित्य येता. सामकें न्ही. तुमी आतां म्हणलें पळय निसर्गाचें, म्हणजे तुमचें भुरगेपण सावयवेऱ्यां आनी थंय भोंवतणी पळय तें एक देवत्व आसा, देवळां आसा, सासाय पुण्याय, आनी शेतां आसा. शेतांतल्यान आडवो वारो येता मेकळे सुवातेंतल्यान, कुळागरां आसा,
ते वाळवता पळय मदले बाजारांतल्यान बी म्हणजे शब्द ना इतले सुंदर ते म्हणजे तुका जाका कविमन जर आसत कोणाकूय तुमचे सारक्याक ताका ते हें करता एकदम लिफ्ट दिता सामकें. आनी तुमी बेजिकली पिंडान कवी आशिल्ल्या कारणान हातूंत ती काव्यमय ते लालीत ते सामकें अशें हें जावन येता सारकें बरें पावसान बी अशें ते हें म्हणटा उमळ सुट्टा म्हणटा पळय तशें सामकें येता. तुमी एक एक रागाचें इतलें भितर सुंदर वर्णन केलां की तें फास्ट वाचपाचो विशय न्ही हो कळ्ळें न्ही. हें वेगळेंच विशय नॉलेजीचें पुस्तक हें पूण सुंदर कोंकणी भाशेचेंय पुस्तक. आतां भैरव हो रागाचेर तुमी बरयता सहज बरयता भैरवाच्या ऋषभाक एक वेगळोच स्वास आसा अशें म्हणलां. अरे स्वास म्हणटा मुदीर तीक कशें तुमी थंय वापरलां. हांवें त्या क्षणाक तें पुस्तक बंद करून दवरलें कित्याक हांवें एक ब्रेथ म्हणून एक पुस्तक वाचिल्लें एक ते सबंद पुस्तकाचो म्हाका हेंच दिसूं लागलो फाटल्यान फुडल्यान हो तुवें स्वास म्हणल्यार हो कसो घेतलो कारण स्वास हो फ्यूज कसो तो गेलो काय मदींच गेलो. इतलो म्हत्वाचो आसता हय थंय सगळ्यांक लागचो जिवा भावाचो इश्ट म्हणटा तो श्वास. बरोबर तो गेलो काय गेलो. श्वासा बरोबर तूं वता. श्वास वतकच तुका रावपाक मेळना. जसो राग हो एक मनीसूच कसो तो तसोच रूप गंध स्पर्श अशें ताका सगळे म्हणजे राग म्हणटा तो तुज्या पंचेंद्रियांतल्यान तो ताका फील करूं येता. ताजें अस्तित्व तुज्यान जाणीव घेवं येता ताजी ताका. आनी ताजो प्रत्येक स्वर जो आसता ताका एक श्वास आसता. तो श्वास जेन्ना तुका कळटा आनी तो तुज्या श्वासा कडेन एक जाता तेन्ना तूं सामको तातूंत विलीन जाता त्या स्वरान किंवा रागाच्या हातून. म्हणून ताका लागून तो भैरवाच्या हातून ताजो एक वेगळेच तुमी तो इतलो सुंदर बसयला की अशें न्ही की म्हाका 5 सौंदर्य स्थळां दाखय म्हणून सांगत जाल्यार हांवूच म्हजे कडेन झगडटलो हें घेवपा खातीर. इतलें ताजें म्हणजे पावर ताजी की फुडें हांव वाचूं शकलो ना तें. कारण श्वास हो तुमी घेतिल्ली थंय मॅटाफॉर सिमिली जें जें सगळें वापरलें भितर तुमी रुपकां जावं प्रतिका प्रतिमा आनी सगळ्यो बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो ज्यो भाशेचे जे सहज केल्ले खेळ कळ्ळें न्ही. आनी एक म्हाका तुमचो लेख म्हाका जागाचेर पयलीं वाचिल्लो तो प्रभा अत्रेचो हांवें तो LPचेर 100 खेपो आयकल्लो हाजो मारुबिहाग कळ्ळें न्ही. तो जागुमे सारी रयना तो वाचतकच हांवें परत परत तें हें काडून आयकुपाक सुरवात केली. आमचो प्रभा अत्रेचे नवे म्हाका एक वेगळो विचार नदर मेळ्ळी तुमचें वाचतकच. कितें मारुबियाक तें सगळ्यांचे आयकल्या रसिकलाल अंधारिया जसराज रशीद खान खूब जाणांचे आनी ते सगळे दे आर व्हेरी गूड. पूण हो एक कानात उरिल्लो अशें म्हाका दिसलें अरे तुमी बरयलो हांवें बरोवचो आशिल्लो. म्हणजे तो इतलो श्रेश्ठ करून दवरलो तेणें की आनी तिजोच हय तुमी म्हणटा म्हणला मारुबियाग खरें म्हणल्यार जागुमय सारी रेना हो लेख जो हांवें बरयलो तो तेच सांगपाक बरयलो की म्हाका होच कित्याक आवडटा तिजोच मारुबिहाग कित्याक आतां हांव उलयलें तें बरोबर बरोबर. तशें खूब म्हणजे आमी प्रत्येकान सुद्दां तसोच प्रयत्न करूंक जाय. एक पद जाल्यार हेंच म्हाका कित्याक आवडटा हें जर प्रत्येक रसीक बरोवपाक गेलो जाल्यार तो बरो बरोवपी जावपाक सामको सामको बरे भशेन मांडूंक शकता मांडलें जाल्यार एक्सप्रेस करीत जाल्यार तो पळय मारुबिहाग आसा तिजो तिणें न्ही मारुबिहागाक एक वेगळी दिशा दिल्या. आनी तशें जर पळोवपाक वचत जाल्यार मारुबिहाग हो ताजो वादी संवादी खर्चो हाजेर खूब जाणांचे हे म्हणजे डिबेट आसा दोन तरेचे. आनी हांवें हातून म्हणलां की मारुबिहागांतलो जो तीव्र मध्यम जो आसा ताका एक खंय तरी कोमल कण लायता ती आनी ताका लागून तो मध्यम इतलो गोड जाता तातूंत तीव्रता कमी जाता. म्हळ्यार ओरिजिनलूय मध्यम न्हय तो असो मदलो खंय तरी ती आनी तो निमाणे तो मध्यमूच तो सगळो मारुबिहागाचो तिजो हें बदलता अशें हांवें कंक्लुजन म्हणजे जाणा मातशें तुमी एक झलक मातशी दिवचें म्हणजे तुमी हार्मोनियम वाजोवपी म्हणजे हाजी हें केल्या जागुमे जागुमे सारी रेना बलमा रसिया मन लागे ना मोरा जागुमे सारी रेना बलमा अशी म्हणजे सुंदर गोडवो खूब आता तूं गोडवो साकर हो मध्यम तो
हांवें म्हणलें तर तातूंत कांय अर्थ ना. ना 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 त्या ताका लागून न्ही हांव एक फील घेवपा खातीर ती पळय ताजी एक गोडवो गोडवो तिजो. आनी तिजो स्वर म्हणजे तिचे स्वर लावपाची सुद्दां पळय जी पद्दत लगाव आसा सामको, हय. ती कशी जाणा तूं एक आबोली पळयल्या न्ही आबोलेची सगळीं फुलां अशीं एका करमलान आसता हय बरोबर बरोबर. आनी बरें जर फूल तें फुलतकच त्या करमलांतल्यान तूं जर एक आबोलें अळू काडटा पळय तेन्ना ताका एक तें अळंग कितलें तें भायर येता. हय नाल्यार तुट्टा तें मागीर. हय, हय. तें जर तें बरें फुल्लें आबोलें की तें करमलांतल्यान देठ पळय ताजो आसा तो इतलो सुंदर भायर येता तसोच स्वर हय. तिजो प्रभा अत्रेचो. वा तुमचोय स्वर बरो लागलो हो हाजो मेटाफर तुमी दिलें म्हणजे आबोली म्हणटकच आनी रतन बोली कळ्ळें म्हणजे ती बरी काडप इतल्यान ती खूब प्रॅक्टीस तें एक देणें ईश्वरी देणें तें लागप बरो गोड जो स्वर तुमी रातचो राग तो हय बरोबर बरोबर. तातूंत ती चान्ने तो तुमचो हांवें जाग नेमाळ्याचेर वाचिल्लो तो तुमी हातूंत घेवन एकदम बरें केलें हें तुमकां सांगूंक जाय आशिल्लें कारण वेगवेगळ्या लोकां मेरेन हो विशय हो विचार पावता सोंपेपणी म्हणटा तसो सोंपेपणी म्हणटा हांवें तुमकां म्हणजे ताका एकदम क्लिश्ट करून उडयत जाल्यार ताका तो वचना पूण बाकीचे भाशेचे तुमगेले विभ्रम पळय आसा आयाम ते बी सुंदर बरे तरेन हातूंत वता. तुमी माडये गुरुजी कडेन हें शिकताले गाणें शिकताले आनी विचार आहे उडसे होरायझन चिंतपाचें तुमी तांचे कडल्यान घेतलें तें मोठो विशय तो आनी तुमी रावताले वचून बरोबर म्हणजे नॉर्मल भुरगे शिकयता शिकले गेले तुमी रावले काय ना तो वेगळो विशय अशें तुमी हांवें आयकल्लें तुमी खंय तरी बरयलां तें हातूंतूच सकाळीं फुडें उठून घोग्यांनी दडकांनी सामको असो पावस पडा खंय बरोबर आनी तेन्ना खूब पडटालो पावस म्हणजे पडत आसतालो आतांय पडटा केन्नाय तसो ना न्ही. तर तो पावस पडटकच तुमचे तकलेंत कल्पना आयली की हो जो पावसाचे भरंदनी दोडगो पडटा घोगे ताजेर तो सुरावट शेप येता कितें तरी आसा हलो आनी सूर ताजेर तंबोरो लावया काय म्हणून तानपुरा तुमी तें गुरुजीक सांगलें सो हाव वॉज हिज रिएक्शन तांचें हें कशें आशिल्लें. गुरुजीन म्हळें छान कल्पना म्हणून चला लावा म्हणलें आनी खरें कितें आशिल्लें गुरुजीक तें खबर आशिल्लें म्हाका त्यो गजाली वेगळ्यो पूण म्हाका दिसलें की तो हांवें पावसाच्या स्वरान लायलो खरें तो आमी जो लायल्लो तो आमच्या तकलेन जो आशिल्लो म्हजो स्वर जो आशिल्लो त्याच स्वरान लायलो तो हांवें. पूण आसूं येता म्हजो स्वर आनी पावसाचो स्वर एक तुमची आसतलो. कल्पना ही आनी एक हातूंतलें सौंदर्य स्थळ जें म्हाका जाणवली चड आत्यंतीक मोर पावरफूल म्हणटा तशें इनक्रेडिबल अशें म्हणटा अप्रूप तें हें तुमी सांगल्यात ही गजाल किंवा तुमी केन्नाय उलयतना म्हणटा बरयलां हांवें की संगीत करमेवप म्हणून तुमी एक उदाहरण दिलें दोण्याचें तें मातशें तुमी दिवचें आमच्या सगळ्यांक. हां केळें केळ्या कुडको हाका हातून सारंगाचेर बरयलां आं आनी वेरेंचो सावयवेरेंचो तो वाठार हय आनी रामनमीचे हय हय रामनमीचें कीर्तन हय आनी पाळण्यांत घाल्लो राम हय आनी वयर मल्लांचो माटो आसतालो पयलीं आनी तातूंतल्यान ती सगळो सारंग थंय म्हाका मेळ्ळो ताजेर हांवें बरयल्लें. ह्यो सगळ्यो गजाली पळयल्ल्यो पयलीं त्यो मनान खंय तरी त्यो शिजत आसताल्यो. जेन्ना सारंग शिकलो तेन्ना मागीर ताजें रिलेट कशें जालें की तो पळय जी किर्तनकार जी आलय म्हणटा ती सारंगान म्हणटा म्हणटकच ते स्वर आनी हे बॅकग्रावंड सगळो आनी जुळ्ळो आनी तेन्ना आमी मागीर दोणो घेवन घरा येताले वताचो कड आनी दोणो हातान आनी तातूंत भितर पंचखाद्य आनी केळें तेन्ना केळें जशें खाता आसतना ताका पंचखादीचो एक कण लागता एक न्ही खूब बरें लागता पूण बरें लागता तें सगळें अशें करमेल्लें आसता भितर कळ्ळें कळ्ळें थोडे घटक भितर जिरिल्ले आसता तातूंत तें इतलें तेन्ना तो म्हाका स्वारंगाचो स्वर म्हणजे तोच आसूंक जाय ते पळय जो केळ्याक हें लागिल्लो पंचखादीचो कण तितलो गोड आसता ना तुमगेलें म्हाका तें संगीत करमेवप म्हणटा पळय तें म्हणजे आय डोंट हॅव वर्ड्स ही प्रतिभा म्हणटा पळय केन्नाय लेखकाक वेगळें कितें आसता ती प्रतिभा ती ही येवजप हें जावं तो तुमकां तानपुरो येवजलो तो. सर तुमकां एक प्रश्न विचारता तुमी कायम वकिलीच्या वेवसायांत उरले मदीं तुमी जुवेजूय आशिल्ले प्रशासकीय लवादाचेर इतलें आसतनाय म्हाका आमकां सगळ्यांक एक अजाप जाता लेखकांक म्हणजे तुमी हें बरोवपाचें जालें पूण संगिताचें ताज्याकूय तुमगेलें पॅशन पळय आसा उजो भितरलो फायर तो सामको घट्ट धरलो ताचो कांयच हें जालें ना स्टेडी अचल
तें कारण कितें? आयकुपाचें हांवें सदांच तशेंच दवरलें. ताजें आनी एक कारण जर अशें म्हणून की ह्या आमचें जें हे एडवोकेटाचें प्रोफेशन आसा, वकिली वेवसाय किंवा न्यायाधीश, हातूंत एक आनी संगीत हातूंत एक कॉमन फॅक्टर आसा. तुमी सगळे त्या नदरेन चिंतता, सांगा. कसो कॉमन फॅक्टर? गाण्यान संगितान वादी आनी संवादी स्वर आसता. हय हय हय. आनी थंय कशें आसता, वादी म्हणजे कोण प्लेंटिफिकन्सी, बरोबर. आनी प्रतिवादी डिफेंडंट, हय, प्रतिवादी. एडवोकेट आनी न्यायाधीश हय हय हे आमी संवादी, हय. आमी ह्या दोगांय कडेन संवाद वा वा, खूब सुंदर, खूब सुंदर. हे तुमगेले म्हाका म्हणजे तुमी प्रत्येक गजाली कडेन म्हाका जाणवता की पुस्तकूय वाचतना की इल्लोसो पक्षी एक शेवणें येवन जर अशें पिटपिटत आयलें उडत आनी उडून गेलें तुमचे गॅलरीचेर, जाल्यार तुमी तागेलो हें पळयता, कितें सुरूय पळयता, लयूय पळयता मेन. आनी थोडे पक्षी हांवें पळयल्या, दाद म्हणजे आमच्या हाजेर एक येता तो दाद हें तोंड बी करता, दाद तो 6 मात्राचो दादरा घेता, बरें दिसता. आनी तो तुका जाय तितलो जाता, मदींच उडून वता. तुमी तें सगळें झरे, हें वजरे, सावय वेरेंचे सगळे वारो आयलो, यू सी एवरीवेअर म्युजीक. आनी तें खरेंच सुंदर, कारण तो एक तें आपल्याक एक हें आसप सेन्सरी परसेप्शन, हें तर खूब सुंदर गजाल. म्हाका एक तुमी सांगा, आमी एकदां तुमचे कडेन उलयतालो फोंड्या, तुमकां याद आहा जाल्यार संगिताचेरूच तुमचे कडेन कायम उलयलां, कित्याक म्हाका आदोशी कांय येना. तर तुमी म्हणलें म्हाका की आपल्याक केन्ना केन्ना कांय जाणांक अशें राग वाजले, स्वर बी जाल्यार रंग कशें दिसता म्हणून. आनी तुमी म्हाका मागीर तें कोण तरी न्युरोलॉजिकलाचें तें हें दिलें, बेज दिली, याद आसा तुमकां? कोणी तरी बेंगलोरच्यान कोणी धाडिल्लें काय कितें, याद जाली? हां, म्हणजे ताणें बरयलें कितें की अशें अशें जाता, म्हणजे थोड्यांक जर तीव्र हें आसत जाल्यार तातूंत एक हें इंद्रिय, ताका कलर्सशे फील जाता म्हणून. अशें तुमी म्हणून तुमकांय जाता म्हणून कांय कडेन बी, म्हणजे रसिकता ती तुका तिडी तीव्र जर आसत. बाकीचे लोक आसा, आतां हांव एक म्युजिकाचो दर्दी, तुमी भरपूर आयकुपी जाणकार, पूण बाकीच्यांक ते रंग आनी आवल्यार पिशे आल्या म्हणटाले. तशें रागाक सगळ्यांच आसता, कितें ना म्हणून मनशाक आसता. सुंदर. म्हणजे तुमी म्हाका म्हणिल्लें तें म्हाका तुमी हेजें म्हाका दाखयलें तें न्युरोलॉजिकल जर्नलाचो एक भाग, की दोतोरांनी सांगलां म्हणजे खूब तीव्र तुजी जर हें आसत, सेन्सरी तुगेलें रिसिवींग तुगेलें हें रिसेप्शन जाल्यार तें हें जाता म्हणून, कळ्ळें न्ही. तुमकां एक सराव सामको आयच्या ह्या हातूंत, बाकी आमगेलें सगळें बेटर, इट वॉज लिंग्विस्टीक सॉर्ट ऑफ टॅक्निकल म्युजीक जाली चर्चा. आतां एक सिंपल प्रश्न विचारता, तुमी सांगा म्हाका, तुमचें मत सांगा, अभिप्राय. एका तेंपार कोंकणी गितां इतली पावरफूल आसतालीं बिकॉज दे वेर बेज्ड ऑन क्लासिकल म्युजीक, रागदारी संगीताचेर. रेडिओचेर तुमची सुद्दां हांव जाणा 25 गितां भितर येता तुमची, आनी ती बरी रागदारी हाजेर आसा. प्रमोद पिळगांव सरान गायल्या कंपोजिशन. पयलींची सगळी चडशी बेज राग आसा ताका, क्लासिकल मात बेज. हालीं सराक कितलीं वर्सां जालीं हें प्रकरण, म्हणजे म्हाका खंय तरी भूक आसा, म्हजें व्यक्तिगत सांगता, एक आयकपी जें आयकत आयलो रेडिओ, खूब जाण लोक आसा, अशें प्रोडक्शन कित्याक जायना? एक तर तो गीतकार तेदो ना, ताकीचो संगीतकार ना, गायक ना, तिनूय एकठांय येवंक पावना. कारण कितें? रूच बदलल्या. कॅपेसिटी सगळ्यांचे आसा तशी, पूण रूच आसतकच तूं ताजेर विचार करता आनी तूं ताजेर काम करता. तशें काम त्या नजरेन तूं पळय म्हणटा तशे नजरेन तें काम जायना. म्हणजे दुसरी गजाल, शब्दांचो इंट्रस्ट किंवा शब्दांची गरज तांची कमी जाल्या आनी म्युजिकाची गरज तांकां चड दिसता. म्हणून शब्दांक ते व्हडलोसो हें दिना. ताका लागून जे बरयता ते तितल्या पुरतेच बरयता, म्हणजे तितल्या त्या चालीक तितलें जाय म्हणसर तितलेंच बरयतात, किंवा सादें बरयता आनी ते येदें म्युजिकाक लागून येदें जाता की ते ताळयो खूब पडटा. आनी दुसरें म्हणजे अभिरुची म्हणजे कशी आतां एक वेगळे तरेन सांगता, म्हणजे कसो बदल जाला हे सामकें सोंप्या शब्दान सांगूंक जाय जाल्यार, खंयचेय जर कोणेंय जर पयलीं बरें पद म्हणल्यार आमी म्हणटाले वा म्हणून, अशें कळ्ळें. आनी तकली आमी कशें हालयताले, वा वा अशें तकली हालयताले. आतां जर तुमी खंयच्याय कॉन्सर्टाक जावं कित्याकूय वचत जाल्यार ते वा केन्नाच म्हणिना, ऊ म्हणटा. वा किंवा एक्सप्रेस टर्मिनॉलॉजी दाद दिवपाची बदलल्या, दाद दिवपाची बदलल्या. म्हणजे ते हांव नको कितें ते सप्रेस्ड कशें अशें वू अशें, म्हणजे कुय बी घाल्ल्या भशेन वेस्टर्न आसतलो ते वेस्टर्न आसत. तशेंच आनी एक म्हत्वाचें म्हणजे कितें, तुवें आनीकूय पळयलां आसता, आमचो तबल्याचो जावं हाजो
धा धिन अशी जी ओपननेस आशिल्ली ताका ताजेर आमचोय बी तसो ओपन असो उगडो ताका रिएक्शन आसतालें. आतां चडशीं जी वाद्यां आसा म्हणजे तांकां जी आवडटा आनी ताजी ती हें घेतात ते चडशे धिक 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 अशें जे पळय जे हाजे जाणा ते वाजयता ते हाजेर पयले माचो पळय जो सकयलो हें बसतो तो आनी ते अशें वाजयता. ढग 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 असो म्हणजे सप्रेस्ड असो आनी तकली सुद्दां आमी अशी जे हालयताले ते आतां तशें हालयना. भुरगे बी जर तुमी पळयशात जाल्यार पळय अशें हालयता म्हणजे कितलो फरक तातूंत पळयलो म्हाका आनी एक्सप्रेशनाक ताका लागून मागीर हें रुची बदलल्या ताका लागून मागीर आमच्या सारकेल्या आतां वायट न्ही इसो आमच्या एक्सप्लेनेशन मेळना की अशें कित्याक आनी रियाज ना. गावपी जे कोण हें तुमी जाणलें तें खूब म्हत्वाचें. रियाज मागीर प्रोग्रामूच करता मागीर मागीर प्रोग्राम करतात ताळयांचेर सूख मानता आनी क्लासिकल बेस कसलीच घेना. ना 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 तांकां दिसता ते क्लासिकल ते व्याकरण शिकप बी ती सगळीं फकत हा म्हजो आवाज गोड. आवाज गोड तुका नॅचरल आसता, निसर्गाची देणगी आसता. पुणून तो तुवें तातूंत पळय जी कितें म्हणटा तशी हो तो खाता तो आमी बरें कितें गुटका न्हय गुटका न्हय रे पेडो गुलाब जामून जर सुको काडून खालो जाल्यार ताका अर्थ नासता. ताका ते ओलसाण ना ओलसाण व्हरून मेलान घालून येता. तशें स्वरांक तुका जेन्ना तूं क्लासिकल शिकून तूं रियाज करता तेन्ना तुज्या स्वरांक एक हें येता म्हणजे ओलसाण आनी बरी ताका रूच येता. तुमी आमचो वेळ थोडोसो उरला एकूच तुमकां पूण थोडक्यात सांगा म्हाका तुमी बरयल्लीं ऋतुचित्रां म्हणजे सवूय ऋतूंचेर ही गितां बरयल्लो एक प्रोग्राम समवेअर इन 45 years बॅक हांवें हांगा पळयल्लो कला अकादमीच्या ओपन एअर थिएटरान. खूब सुंदर ती ऋतू तातूंत खास तातूंत भितर फोकस बी येताले वसंत ऋतूचेर बरोबर. वसंत ऋतूचेर वसंत हें रागाचेर गीत खूब सुंदर. तितलो सर हांवें तुमकां भेटे हांगा बरें दिसपा खातीर म्हणना हांव पूण तितलो बरो प्रोग्राम आत्तां चर्चा केली आमी पळय केन्नाच हांवें पळोवना आनी पळयले थोडे पूण हो ओवरऑल ते लायट्स तेन्नाच्या काळांत इट वॉज सो ब्युटिफूल. तुमगेले ती वेगळे ऋतू आशिल्ले चित्रां ताचेर निवेदनूय सुंदर. ऋतूचेर 6 पदां बरयल्लीं गितां वेगवेगळ्या तालांनी आशिल्लीं सगळ्यांक वेगवेगळे ताल आशिल्ले. रंजना कश्यपान ताका संगीत दिल्लें. एक ती आशिल्ली विभावरी मामले आशिल्ली. रवींद्र च्यारी सतारीक आशिल्लो. मागीर सुखटणकार म्हणून एकटो वायोलिनिस्ट तोय आशिल्लो. अशें हय ते गायक ते आशिल्ले विभावरी मामले. म्हणून तांणी खरें तुळशीदास नावेलकर तबल्याक आशिल्लो आनी तो कार्यक्रम बरो जाल्लो. ना सुंदर सुंदर तशे प्रोग्राम जावचे अशें म्हाका दिसता. तर आतां हांव तुमकां हें एकूच तुमचे कडेन विनंती करता तुमचे कडेन प्रोग्राम आमचो सोंपत आयलो की तुमच्यो तीं गितां ऋतुचित्रां आनी तुमी बरयल्ल्यो कितल्योश्योच ज्यो कविता ज्यो हांवें जाग अंकाचेरूय वाचल्या दे आर व्हेरी ब्युटिफूल डीप. आयच्या भुरग्यांक बरें कितें तरी वाचपा लोकांक मेळूं जाय कळ्ळें न्ही. बरें रुचीचें तें पुस्तक बेगीन येवचें अशी म्हजी एक इच्छा तुमचे कडेन हांव व्यक्त करतां. ते बेगीन येवं ते तुमी कामाक लागचें अशें हांव एक विनंती करूं शकता. तो सोल्लो बिल्लो न्ही तुमी ओड म्हणटकच खूब खूब म्हायती तुमी मोलादीक दिली आनी सगळ्या आमच्या आयकुप्याकूय श्रोत्यांक ताचे वतींतल्यान खूब खूब लाभ जातलो. आनी खास करून हें स्वरमंडल पुस्तक हांव गोमंतकाच्या सगळ्या वाचप्यांक तें स्वरमंडल पुस्तक वाचचें अशी सुचोवणी विनंती करता. कारण तें सुंदर तुमचे जिणेंत आनिकूय रंग हाडटले नवे ऋतू हाडटले. तर गोमंतकाच्या सगळे वाचकांक हांव एक सुचोवणी एक विनंती करूंक सोदतां कळकळीची. हें जें पुस्तक म्हज्या हातांत आसा स्वरमंडल हें एक सुंदर पुस्तक. आतां आमी चर्चा आयकलीच आनी वाचून उरिल्लीं पुस्तकां म्हणून एक प्रकार आसता ती मानगुटीचेर कांट्यार बसता पुस्तकां. तशें हें पुस्तक सद्या आमच्या कांय लेखकांच्या कांट्यार बसलां. तुमी बी तें बसोवन घेवचें आनी ताजो आनंद घेवचो ह्या जो आनी तुमचे जिणेंत वेगवेगळे अशे रंग ते वरवीं येतले हें तुमकां मागतां. देव बरें करूं.